सो ती आंटी मिसा वयताली आनी ती अकस्मात बॉब मारपाक लागली आनी मुगे नेबर आहा ती. सो हांव धांवत भायर येयलें आनी चोवपाक गेल्यार हिंगा आमगेले आनी एकले नेबरा घर आहा मिना म्हूण. सो ते घेयन आहले हिंगा ती सकयल पळोवंक आहलोली आनी तेणें तेका वयर काडली आनी दवरली आनी मागीर ती म्हणपाक लागली कोण तूं एकलो येयलो मनीस हिंगा हिंसारपा ते शिरवय वचपा रस्तो खंयच्यान आहा गाय म्हूण. ते मागीर ती दाखोवपाक लागली तेका रस्तो खंयच्यान तो आनी तेणें अशें करून फाटीं वळखली आनी तेगे चेन तेणें ओडली आनी ते दोतोरी जमनी मारली आनी मागीर ती पडली सगळ्याक आनी तेगे दिन फ्रॅक्चर जाला आनी ते मातशें बँडूय मातशें हें जाला. 2 दीस जाले आमकां रातची स्ट्रीट लायट पेटना. जेन्ना तांकां आमी फोन केलो तेदोन ती सांगता मॅडम आमी रात चोयल्ले ती सारको करूंक जालें ना. हे इन्सिडंट जाले उपरांत ते येवन चॅक करून गेले. आतां हो इन्सिडंट जालो पळय मॉर्निंग 6:15 जालो 6:15 तेन्ना काळोख आशिल्लो. हय काळोख आहलो स्ट्रीट लायट पेटना आहली. जरी त्यो स्ट्रीट लायट आहल्यो जाल्यार कोण तो वळखो तरी कळटा मेळटा. हांव देर ओपन करता आनी गेट काडटा म्हणल्यार सो तो मनशान धांव मारलो. धांव मारतरी हांव ती पयली हें केली मागीर मुगे घोव धांवन येयलो आनी चेडूं जाल्यार ती ऑलरेडी सकयल पडोन आसली. पूण मुगे रिक्वेस्ट पुलिसांक रातली कोण पेट्रोलिंग करता तांकां मातशें तुमी केअर घेवचें आनी लोकांक मातशें हेल्प करचें. चड करून सिनियर सिटीजन अर्ली मॉर्निंग आमी इगोर्ज आसता हाचे भशेन आयतारा अर्ली मॉर्निंग लोक भांगार घालताच. कोणाक सांगता तूं भांगार घेयनाक म्हणून. एक आमी गोंयकारां हें कोणू जावं खंयचे धर्म जाती जावं आमी भांगार घालून भायर सोदताय आमी इगोर्जे वचपाक.